केंद्र पर्यावरण दाखलो दिना म्हूण कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे काम फुडें वचना कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सांगता। कर्नाटकांतल्या उदकाचो इश्यू सोडोवन केंद्रान दमडी दिवंक ना म्हूण दावो। लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर कर्नाटकात म्हादयचें उदक तापता। ಮರ ಈ ಯೋಜನೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 7.56 ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ. ते वटेन हुबळी धारवाड नवलगुंदातले शेतकार कळसा भांडुरा आंदोलकांवयल्यो केशी फाटीं घेयात, पर्यावरण दाखलो दियात म्हूण आक्रमक। 10 तारखेक घरमंत्री अमित शहाची कर्नाटक भोंवडी, काळे बावटे दाखोवपाची तयारी। कर्नाटकाचे ज्यो शेतकरी संघटना आसात त्योय आक्रमक जाल्ल्यो आसात। तेंच्यांनी येत्या 10 फेब्रुवारीक कर्नाटक दौऱ्याचेर येवपी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांका काळे बावटे दाखोवपाचो इशारो दिल्लो आसा। तशेंच हुबळी नवलगुंद ह्या भागात 26 फेब्रुवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचो दौरो आसतलो। त्या वेळाचेर हे तेंकाही काळे बावटे दाखोवचो इशारो तेंच्यांनी दिल्लो आसा। एकंदरीत आताची जी परिस्थिती आसा ती आगामी काळात जे लोकसभा इलेक्शन जातले तेका लागून हे म्हादई विशयावरचे जे वातावरण आसा ते सध्या तापूक लागलेले आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।